आम्ही सध्या आसा ती म्हटल्यार ओल्ड मांडवी ब्रिज जो 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी पर्यंत बंद आशिल्लो आनी ताचें कारण म्हटल्यार ह्या म्हणजे ओल्ड मांडवी ब्रिजा वयले जे डांबरीकरणाचें काम जे आसा तें हांगासर चालू आशिल्लें। कारण म्हटल्यार म्हणजे ओल्ड दामर जे आसा तें काडून तांच्यांनी हांगासर न्यू दामर घालून लोकां खातीर चकाचक अशें ते जे आसा करून दवरल्या। आनी 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारी पर्यंत लोकांक भरपूर असे त्रास सहन करचे पडले। कारण म्हटल्यार ह्या ब्रिजा वयले सगळे जे म्हणजे ट्रॅफिक जे आसा ते न्यू ब्रिजाचे तांच्यांनी डायवर्ट केल्लेले आनी लोकांक ताचो भरपूर असो त्रास जातालो। कारण म्हटल्यार लोकांक एकाच म्हणजे जाग्याचेर खूब वगत रावचें सुद्दां पडटालें, पूण लोकांचो त्रास जो आसा तो आसा सोंपलेलो आसा। कारण म्हटल्यार आयज 28 फेब्रुवारी म्हणजे शुक्रारच्या सांजे वेळाचे वयल्यान लोकांक हो रस्तो जो आसा तो आतां ओपन केल्लो आसा। लोकांक चकचकीत असो रस्तो सुद्दां हो करून दवरलेलो आसा, जाल्यार लोकांनी ह्या रस्त्या वयल्यान आतां वचचें हो रस्तो जो आसा तो लोकां खातीर ओपन केल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल कारी वांगडा हांव वर्षा आश्वेकर।